is that Lamb of God, and his name is Jesus. ताचे नाव जावन आसा जेजू ख्रिस्त, जाणेन आपले रगत वारयले आणि ताच्या रगता उदेशी मनशाक सुटका मेळ्ळी. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In him was the life. Hallelujah. Blessed are you when you can smile in the middle of your problem. Hallelujah. सगळ्यांक आसा ते त्रास आणि कष्ट पडया त्रास आणि कष्टांनी जोरी तर तुझ्या भितर समाधान आसा. म्हजे भणी म्हज्या भाव तूं कितले सुभागी. And it's not yours. It's not yours. That smile even is given to you by God. It's not yours. You got nothing to boast about. हांव इतले फास्टिंग करता म्हूण म्हाका मेवता ना. देवाची कृपा नसली जाल्यार तूं फास्टिंग पासून कळूर जावचें नसलें. हांव इतले मागणे करता सकाळी फुडें उठ्ठा आनी बायबल वाचता हें करता तें करता म्हणून म्हाका मेवता. नो. इफ होली स्पिरिट डज नॉट मूव यू टू प्रे यू कॅनॉट प्रे. नोबडी कॅन प्रे विदाउट द होली स्पिरिट. Maybe you will pray some mantras and you will take some beads and you will do those prayers, but those prayers are not heard by God because they are not your heart prayers. They are written prayers by somebody else. दुसऱ्याचे मागणे तू देकर म्हणत जाल्यार ते तुझे मागणे जायना. ते देव कशे पावतले. तुवें तुझे खासगी मागणे करूं जाय आनी तू करूंक शकना पवित्र आत्मा तुका दिना जाल्यार. And so now when Jesus died on the cross, he was buried. He died your death. तो तुझे मरण मेलो कुर्साचेर. तू मरपाक जाय आसलें तें मरण तो मेलो. पातकी तो पातकी न्ही पूण ताका पातकी ताका पातक थारायलो. He was named as sin on that cross for your sake. He was buried. He rose again from the dead. तो परत जीवन जालो. Now those who believe in him will not die. मेलार लेकून जीवी उत्तिलीन. Hallelujah. Hallelujah. Now this promise, I am taking you to a beautiful land. Abraham, how to basalele desan wata. And the Bible says in Hebrews chapter 11 that Abraham by faith listen to the word of the Lord. देवाची उतरताड ऐकले, आपले गांव सोडलो, आपले देश सोडलो आणि देव दाखयता त्या देशान तो वचपाक लागलो. हुई वता म्हाका देव. म्हज्या मोगाच्या बाबण्यानो देव आमकां सगळ्यांक एका बासायलेल्या देशान व्हरोंक आसा. तो बासायलेलो देश आयज आमकां ह्या दोळ्यांनी दिसना पूण विश्वास दवर तो बासायलेलो देश आमकां मेळटा. हालेलुया. आनी हो बासायलेलो देश पयलो आमच्या काळजांनी उत्पन्न जाता. It comes in our heart, this kingdom, this country that we cannot see with our eyes, but you can feel it. You can feel it. I can feel you flowing through me. Holy Spirit, come and fill me up. Come and fill me up. Love and mercy fill my senses. I am thirsty for your presence, Lord. Come and fill me up. Lord, let your mercy wash away all of my sins.
Fill me completely with your love once again. I love you, I want you, I love you, Jesus. Hallelujah. I can feel you, Lord. I can feel you, Lord. Kingdom of God, the promised land, the promises of Abraham are mine. Say, they are mine. Hallelujah. They are mine. Hallelujah. जे किदे अब्राहमान देवान बासायला ते सगळे मोचे. देवान सांगला देव माका आशीर्वादिक करता. जरी तर अब्राहमाक आशीर्वादिक केला आणि देवाचे उतर सांगता की अब्राहमाची बेसावा सगळी आता मोजी झाली जेजू ख्रिस्ता वरवी. हालेलुया. तशी जाल्यार देव मोजी नाव वयर काडटलो. देव माका वोड करतलो. देव माका आशीर्वादिक करतलो. हालेलुया. आणि देव माका गॉड विल मेक मी अ ब्लेसिंग. हालेलुया. देव माका उजार करतलो दुसऱ्यांक आशीर्वाद दिवपाक. हालेलुया. जे कोण माका बरे करता तांकां देव बरे करतलो. जे कोण माका वाईट करता तांकां तो पळयतलो. हालेलुया. God will do it. This is my blessing. This is my blessing in Christ Jesus. But I want you to see this. It's in Christ Jesus. असा तुम्ही म्हणजे बरोबर? It is in Christ Jesus. सगळी अब्राहमाची ब्लेसिंग्स जेजू ख्रिस्तावर. तो माझो देव या संसारान कोणूच ना. देवान तर सांगला देव म्हाका वयर काडटा जाल्यार ह्या संसारान म्हजो आनी देव ना. म्हजो एकूच देव. म्हाका जेजू ख्रिस्ता वरवीं सगळें मेळटा. देव माका वयर काडटलो. परमेश्वर मुझे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा. परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा. परमेश्वर वादा निभाएगा. कम ऑन. God is going to keep his promise to me. Hallelujah. Nobody else. That's why it's only Jesus. Sirf Yeshu Masih, only Jesus. Because on the cross he took my sin and my curse, and nobody else can do it. Nobody else could do it. Nobody else will ever be able to do it. Hallelujah. Jesus Christ has given me eternal life. Hallelujah. Jesus Christ has freed me from the curse. He has freed you from the curse of the law. He has freed you. He has set you free from your sin. तुझ्या पातकातले ताणे सुटका दिली. Stop worshipping idols. For the Lord will not give the glory for anybody else. एदा वरतो देव मूर्ते भितर रावना. तुका तर अब्राहमाची ब्लेसिंग्स तुझी म्हणूंक जाय जाल्यार आयकून घे. तुजो देव एके मूर्ते भितर रावना. तुजो देव सोर पदवेदार. तुजो देव आतांनी बांदलेल्या मंदिरांनी रावना. तू ताचे मंदिर. You are his temple. You are his temple. You are his temple. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are his temple. These blessings are all yours. You want your healing? It's yours. It's yours. You don't even need to ask him, Lord, please heal me. Are you with me? You don't even need to say, Lord, please heal me. Jesus, maka please maka bari kor. Jesus, please maka bari kor. No. You don't need to beg with him. You are his daughter. You are his son. Come on. तुझे हक है मांगने का. कैसे मांगोगे? ऐसे नहीं. Say, Lord, this is mine. Healing is mine. ये मेरा है.
Healing is mine. I receive in Jesus' name. I receive my blessing in Jesus' name. I receive my healing in Jesus' name. I receive my freedom in Jesus' name. Come on. Because in Christ Jesus, it's all yours. There's one problem. Everything is done, right? Right? Everything is done. Jesus म्हटलं it is finished. It's all done. It's all done. सगळे तयार झाला. सब कुछ तयार है. It is finished. सब कुछ तयार है. लेकिन एक प्रॉब्लम है. What is that problem, you know? The problem is your sin. Sin that you have not confessed before the Lord. जे पातक तुवें अजून देवाक दिवंक ना. जेजूक सोडून तुवें दुसऱ्या देवाची तर पुजा केल्या जाल्यार तें तुका पातक. तुजो जीव जेजू आसतना जरी तर तूं गाडयांगेर गेला जाल्यार तें तुका पातक. तुजो जीव जेजू आसतना जरी तर तूं मुर्ती फुडल्यान बागावला जाल्यार तें तुका पातक. जरी तर तुवें कोणाक आजुनूय बोगसूंक ना जाल्यार तें तुका पातक. आय डोंट नीड टू टेल यू ऑल योर सिन्स. तूं जाणा तुजें पातक कितें तें. आनी जरी तर हें पातक तूं देवाक दिना जाल्यार हे सगळे अब्राहमाचे ब्लेसिंग्स कशें म्हणून येता तुवें की तें म्हजें म्हूण. I want you to surrender right now. Everything to the Lord. God said to Abraham, you must get out of your country. You must leave that. You must leave that. जे कितें आसा जे तुका बांदपासान दवरता तें तूं सोडून दी. तुजें जे पातक आसा जे तुका सकले दवरता तें सोडून दी. Come on, leave everything. Leave everything. I want you to surrender your life to Christ right now. तुझे जीवित जेजूक दिया वेळार आनी ही जी सगळी बेसावा जी देवान आमकां सांगल्या ते तुजी जाता. थ्रू क्रायस्ट जीसस आयज जेजू तुका आपयता. मन बदलाव करूंक जेजू म्हाका आपयता. घाल म्हजे बेकाक जेजू म्हाका आपयता. पातक म्हजे रडाक जेजू म्हाका आपयता. दारून गालीस बदलूंक जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हज्या जेजू विचित्र मोग तुजो पातका खातीर म्हज्या जीव दिलोय तुजो. जेजू म्हज्या जेजू विचित्र मोग तुजो पातका खातीर म्हज्या जीव दिलोय तुजो. पातका खातीर म्हज्या जीव दिलोय तुजो. एक दीस जेजू आपल्या घरा आमकां व्हरून घेतलो. तेन्ना आमी सगळ्यांनी ही कूड हांगासरूच सोडची पडटली. खंय वेतल्यान आमी स्वर्गार या फेनान. जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. Eternal life. आणि ह्या संवसारान
सर्वेस्पर तुझें दार, सर्वेस्पर तुझो व्हड इनाम जाता. जरी तर हो जेजू तुका जाय जाल्यार तुजी बसका सोडून फुडें यो. If you want to surrender your life to Christ, come in the front and bow down before the Lord. Come. Come. You can remove those chairs and make some space. Come on, God is calling you. Jesu maka-abuita. Tujhe patok surun, come on. Patok moche rodok. Jesu maka-abuita. Ganoche bekong. Jesu maka-abuita. Bodilog, Jesu maka-abuita. Come on, God is calling you. Come and bow before the Lord. परमेश्वर के सामने आगे आकर अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ने के लिए परमेश्वर के सामने अपना जीवन समर्पण कीजिए. सगळे जे देवान तुका बसयलेले आसा ते सगळे तुका मेळटा. दोर एकल्याच्या भितर कितें तरी आसा की आमी सोडून दिवपाक जाय. जशें देवान अब्रामाक सांगलें तुवें सोडपाक जाय, कितें तरी सोडून सांगलें तेन्ना की हांव तुका ब्लेस करतलो. आनी जेन्ना अब्राहमान देवाचें उतर मानून घेतलें, when he obeyed, when he believed, तेन्नाच की ताका हे सगळे बासावण्यो खऱ्यो जाल्यो. आयज देवान अपने उतर अपने भुरग्या कडेन उलयला. परमेश्वराने अपने बच्चों के साथ वचन दिया है सुनने के लिए. ये वचन अगर आपके हृदय में आया है तो अपनी जिंदगी अगर बदलना चाहता है तो सिर्फ एक ही है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, और वो है यीशु मसीह. एकच आसा जो आमचे जीवित बदलूंक शकता. What will it profit a man if he gain the whole world but lose his own soul? आख्खो संसार जोडलो पण आपल्या आत्म्याचो इबाड केलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? आयज तुझे जिवीत देवाक भेटोय. म्हजे बाबा, म्हजे भयणी, still I'm waiting for people to come in front. I'm waiting for people to come in front. फुडें यात. तुझी जीवित सरेंडर कर. God will do something as you take the steps of faith. भावार्थाची पावलां जेन्ना तूं मारता तेन्ना देव कितें तरी तुज्या जिवितान करता. ओरी मंद्रा शिकाला बाला मंतकाला शेकदा मना मना संजोरा. Just let go. Just let go. Just let go. Just let go. Let go everything. Let go all your hurts, all your pain, and your sin, and everything. You may say that I believe I'm born again, but still you have left your first love, and God is calling you back into a life of dedication to Him. Correct to विश्वासी जावन आसा जरी तर तूं म्हणटा की हांव विश्वास दवरता देवाचेर, पूण जरी तर तुजो मोग देवा सोडशिलो थोडो जाल्यार दिमी जाला जाल्यार, अगर अपना प्यार परमेश्वर के लिए दीनी हो गया है, अपना प्रार्थना का जीवन अगर दीनी हो गया है, तो अपनी अग्नि को बढ़ाने के लिए आगे आ जाओ और परमेश्वर के सामने घुटने पर आकर बोलो कि परमेश्वर मुझे चूले. हालेलुया. Oh yes God. Thank you Jesus. Barde Yeshu tu barde Yeshu tu barde teri samard se. Thank you Lord. Barde Yeshu tu barde Yeshu tu barde teri samard
say, oh yes, God, hallelujah. Let the Lord fill you. मुझे बराबर मांगने बोलो. Say, Lord, I surrender my life to you. मुझे जीवित तुझ्यासाठी समर्पित करता सोम्या. जो स्वाड माझ्या जीवितांत योगी मानून घेता पातकी बोगस म्हाका सगळी म्हजी पातकां आयज ह्या म्हजें जिवीत तूं बदलून कायलाय. म्हूण हांव जाणा हाका लागून सगळेच हांव तुज्या हातांनी दिता सोम्या. तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका नितळ कर. एक नवें जिवीत आनी एक नवी सुरवात आयज तूं म्हाका दी. सगळी म्हजी बेसावां तुजीच भितर आसा आनी तुजे भायर कांयच ना सोम्या. म्हूण हांव विश्वास दवरता तूं एकलोच म्हजो सोडवणदार. तूं एकलोच म्हजो राखणदार. तूंच एकलोच म्हजो स्वामी म्हूण हांव मानून घेता. सोम्या जेजू म्हजें जिवीत आयजतान बदलता म्हूण हांव मानून घेता. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान हालेलुया. सोडवण म्हजी कर म्हज्या देवा. सगळे पातकांतले नितळ म्हाका कर आनी तुज्या सासणाचें जिवीत तूं म्हाका दी. आनी आयज ह्याच वेळार तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका भर. जेजूच्या नांवान हांव मागता. आमेन. Amen. Holy Spirit is going to touch you now. Just open your hands. The glory of the Lord will come right now upon you. Come on, open your hands. Let the Lord touch you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Somebody is feeling like a weight is kept on your back right now. The Lord is touching you right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, tell the Lord, Lord, fill me, Lord, fill me. Fill me. Yes, yes, yes. Yes. Oh, Yeshua, mujhe bhar de. Mujhe mein sama ja. Bas ja tu. यीशु मुझे भर दे. मुझ में समा जा. बस जा तू. यीशु भर दे भर दे भर दे. यीशु तू भर दे भर दे भर दे. यीशु तू भर दे तेरी आत्मा से. भर दे भर दे भर दे. यीशु तू भर दे भर दे भर दे. यीशु तू भर दे तेरी आत्मा से. यीशु मुझे भर दे. मुझ में समा जा. बस जा तू. My God, I feel a mighty anointing here. यीशु यीशु मुझे भर दे. मुझ में समा जा. The anointing, the anointing. बस जा तू. यीशु, fire of the Lord on you. Fire of the Lord on you. Oh, यीशु मुझे भर दे. मुझ में समा जा. बस जा तू. Receive that fire. Yeshu, Yeshu, Yeshu. The anointing, the anointing, the anointing, the
anointing, receive it. The anointing, receive it. The anointing, receive it in the name of Jesus. Receive it. Holy Spirit, now come and touch your people. Holy Spirit, now come. Rabba Shaba Lavanta Bandoro Socorro Tabarabas Berregiada Shamanda Barrabosa Tabarabasika Rabba Shamanda Barrabosa Takola, receive it. Shaina Marabaka Seke Rebecca Karomo Tabolobo. Come on, the anointing, the glory. Shamanda Barrabas take Rebasia Rocco Manda Rasha Kalabaraba. Manda Raseke Riba Shakaraba. Hallelujah. My God, come on! The fire. Somebody's legs are getting healed right now. किसी के पैरों को परमेश्वर छू रहा है. My God, hallelujah. Somebody's PCOD problem is getting healed. Somebody's ovaries are getting healed right now. Hallelujah. Kidney stones are going right now. Kidney stones are rebuked them in Jesus' name. My God. Spinal cord, be healed in Jesus' name. No thyroid. I declare it on you in the name of Jesus. No, I said no to that. Say no to it. My God. आपके जीवित जीसु दिए बेलार. My God. Sharena nama sabata kalama sotolo koroba. Shekalama sek. Such an anointing, such a power of God, such an anointing.